आता काँग्रेसीची स्टुडंट विंग NSUI कामाक लागल्या। गोयच्या कॉलेजीतल्या चडांचड भुरग्यांक संघटनेन हाडपा खातीर NSUIन मोहीम सुरू केल्या। ताचे उपरांत गोंयभर NSUIची वेंचणूक घेवन पदाधिकारी वेंच जाले। वेंचणूक डिसेंबरान जातली। कॉलेजीतल्या भुरग्यांक ड्रग सप्लाय जातात म्हणपाच्या गजालीचेर NSUIन हुस्को उक्तायला। After the membership, we'll be holding elections and we'll elect college committees, district committees and state committee in Goa. The entire process is expected to be completed by the end of this year, by end of December. Membership forms are available online. Students can download it from our NSA website. We are also having our own network wherein time to time whenever we get any information that there are narcotics being supplied in colleges, we have through our own channels, we inform the police and all those things, and that's really something good that he is doing, that they are keeping watch on the campuses, that where the narcotics are being sold and distributed among the students and the youth. कब्रस्तानाच्या मुद्द्यावयल्यान साबार मुस्लिम संघटना आणि मशिदीचे शिष्टमंडळ आदलो आमदार दामू नायक आणि दक्षिण गोयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे। मुख्यमंत्र्यान वर्सभरा पयलीं दिल्ल्या उतरा प्रमाण नव्या कब्रस्तानाचें काम बेगोबेग सुरू करपाची मागणी तांणी केल्या। फाटल्या 20 वर्सां सावन मडगांवचे मुस्लिम नव्या कब्रस्तानाची मागणी करतात। सनसोडेचो जो कब्रस्तान आमकां ऑलरेडी दिला थंय डेव्हलपमेंट करपा जाय। डेव्हलपमेंट करपा जाय जाल्यार आमी तकले ऑलरेडी CM कडेन गेल्ले। CMन आमकां आश्वासन दिलां की आपूण जाता तितले ते तुमगेले 2 म्हयन्या भितर ते तुमगे हें आनी ते काम काबार करता आनी फावंडेशन स्टोन घालून थंय हांव काम स्टार्ट करपाक लायता। हो सेकंड कब्रस्तान आतां पाजीफोंड जो आमचो कब्रस्तान लागलो टोटल तो फूल जाला आमकां थंय अबाव 100 years तो आतां 100 वर्सां मायज जाली। कमीत कमी आतां काबार जावन 20 वर्सां मायज जाली आनी आमी आतां एक्चुअली आमगेलो प्रोसेस आहा की 3 वर्सां भितर आमी ते काडपाचे आनी मागीर दुसरे पुरपाचे आतां आमकां असले प्रोसेस जाला की केन्ना केन्ना आमकां कांय कळना ते कोणाले वर्सां भितर बी आमी केन्ना काडल्या हें केलां तर आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता। केन्नाच्यान मागता आतां नवो जागो हो आतां नवो जागो आमी नाक जाता जाल्यार कमीत कमी आमी मोर दॅन 20 years मायज जाता। आतां हेच्या फाटीं लागलेलो आसा। लुसोफोनिया गेम्स फुडें धुकल्ल्यात म्हणटकच नव्यो साधन सुविधा बऱ्या दर्जाच्या जातल्यो असो विस्वास खेळा संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी उक्तायला। गेम्स ह्या नोव्हेंबरान जावपा आशिल्ल्यो। एकोलॅब समितीन थारायल्या ते प्रमाण आता गेम्स येता त्या जानेवारीन जातल्यो। साधन सुविधा तयार जावंकूच नाशिल्ल्यो अशें आसतना ह्यो गेमी फुडें वतल्योच आशिल्ल्यो अशें टेबल टेनिस संघटनेचो अध्यक्ष वेरो न्युनिसाक पयलींच्यान दिसतालें। It's a good thing that they have been postponed because there was no guarantee that this infrastructure would be completed in time. And if something had gone wrong, it would have been a shame for Goa. Now they have got ample of time to correct whatever the flaws that will be there during construction, which inevitably it happens and all. गेमी टुरिस्ट सिजनाच्या काळात आयिल्ल्यान आयोजकांनी एन्नाच हॉटेलां बूक करूंक जाय अशें हॉटेल धनी आशिल्ल्या न्युनिसाचें म्हणणें। January is the peak season for Goa. Therefore, the accommodation they'll have to book well in advance immediately. If they wait for the last moment, especially it is during the charter season, they might find difficulty in getting the accommodation. लुसोफोनिया गेम्स 2 म्हयने मुखार व्हेल्ल्यान खेळगड्यांक तयार जावपाक आनीक थोडो वेळ मेळटलो अशें एथलेटीक संघटनेचो सचिव परेश कामत म्हणटा। बरें जालें कित्याक काय म्हणल्यार सारको इन्फ्रास्ट्रक्चर सारको एक्युरेट रेडी जातलो प्लस आमकां एथलेटिक्सची टीम आसा ती बिल्ड अप करपाक बरें आनीक 2 एक्स्ट्रा म्हयने मेळटले कित्याक पावस ह्या फावटी खूब पडलेल्याक तांकां टिमीक अशें जाय तसो वर्कआउट करूंक मेळनासलो। सो इट वील बी अ गुड। आय वेलकम द डिसिजन ऑफ द गव्हर्नमेंट एंड एक्लोब। तायकोंडो संघटनेचो अध्यक्ष राजू मंगेशकाराक मात गेमी फुडें व्हेल्ल्या बद्दल वायटय दिसता तशेंच बरें जालें अशें तो म्हणटा। As far as my taekwondo event is concerned, I am not very happy postponement of the game because my team was in the camp and they were practicing to participate in the Lusofonia games. However, one of the good thing what has happened because of postponement, apart from my own advantage or disadvantage, is that infrastructure were not ready at all. And it was impossible to host the game in the month of November. It was totally impossible.
So it was the opportunity for us also to see that we have the proper developed infrastructure. We can complete the work in time. Otherwise, it will have been a shameful thing for us. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.